काल काबरालान एक स्टेटमेंट दिलो की विरोधाक सांगले तेणें की आपण आमी कांकणां घालूंक ना. म्हाका काबरालाक सांगीन दिसता, बाबा काबराल तूं कितें समजता कांकणां घालप म्हणजे कमीपणां? कांकणां घालप जर कमीपणां जर तुका दिसता जायत, हो कांकणाचो पळय हात आसा तो उबारपाकूय कशें उबारतात हें तुका आमी दाखोवंक शकता आनी हे कशें सकयल देंवयतात तें बी आमी दाखोवंक शकता. राजकारण तुम्ही पळय प्रत्येक फावटी करता तेन्ना आतां अशें दिसून येता की तुमी बायलांची कांकणांच वयर काडटा. कित्याक लागून तुमी हे कांकणांक परत परत हे करता? तुका कांकणां कितें इतली कमीपणां अशें दिसता बी जाय जाल्यार हे तूं मनान जें तूं धरला की बायलांनी कांकणां घालता म्हणटकूच ती बायल कमजोर, पण हीच बायलां तुमकां इलेक्शनाक कितली गरजेची आसता हें तुका पक्के खबर आसा. त्याच बायलांक तुमी घरांतसून परत परत भायर काडून तेंचे वोटिंगां घेवपाक लागून तांकां पांयां पडोंक आई गे ताई गे माई गे हे सगळें तुमी करता तेन्ना तुमकां कमीपणां दिसोंक ना? हेच्या पयलीं मरे राजकारण खूब पळयलें आमी. प्रताप सिंग राणे आसा, जेन्ना विली आशिल्ले, अशें हेंच्यांनी ऑपोजिशनान कितें तरी भाशण करताले. केन्ना कांकणां आनी साडी मदीं येवना. पण तुमच्या ह्या राजकारणात हल्ली तुमकां जळमाळा आमकां दिसता की तुमी प्रत्येक फावटी कांकणाचो उल्लेख करता. म्हणजे तुमी कांकणां तुमकां आमकां दाखोवपाक जाय. आमी कांकणां घालता ते हात कितलो मजबूत आसता तो दाखोवपाक जाय तुमकां. तूं आज म्हटलें तें म्हटलें, परत जर तूं कांकणांक लागून उल्लेख करीत तुजे कोणूय लोक जाल्यार तुमी सांबाळून रावात. कांकणां आमी इतली कमजोर ना म्हणून समजा. ही कांकणां घालतात हें आमचें एक सौभाग्याचें प्रतीक तें आमचें, आनी हे प्रतीकाक लागून तुका जाय जाय तशें उलयतलो हें आमी खपून घेवचें ना. हें जाणा जा तूं.